आता गणपती मंदिराच्या वर्धापन दिनाचा आहे सुरुवात केली. सगळ्या गोयच्या गणेश भक्तांना बघणार हात जोडून या भागाचा जात खूप खूप शुभेच्छा देतात. सगळ्यांनी खूप पहिले म्हणजे सगळ्यांना या उत्सवाला आमंत्रित करतात. गणेश जयंती आपल्या गावात संबंध गणपतीच्या प्रार्थना हा उत्सव पहिल्या दबाजात म्हणायला होता. आणि या साक्षांचा खबर आपल्या गणपती मंदिरात 9 कडे गणेश आणि मला सगळ्याकडे तो उत्सव असतो. हे एक होळी त्या सगळ्या एरियातली भागातली एक यात्रा कशी काल चिटमोठी ब्रह्मा लक्ष्मीनारायणाची जत्रा चालू झाली. आज माझ्या गणेश जयंती आज आम्ही डाळ बोललो माझ्या महाप्रसाद असतो. मला रात्री आमचे दिवजाळ होता तो व्हडलो एक कार्यक्रम त्याच्यानंतर बाहेर बसता सगळे आज सगळ्यात पयलीं म्हणजे हे मंदिर जेन्ना पयलीं जाल्लें तेन्ना आमचे सगळे पयलींचे जाणटे तेंच्यांनी फुडारकार घेवन धाकटेशें मंदिर आयज ह्या पावलां ते व्हडलें जालां. आणि आयज सगळे कार्यकर्ते हांगासरले सगळे भक्त सगळे लोक जाणटे नेणटे तुमी पयला आसतले त्या समाजान त्या उमेदीन आयज पर्यंत ही गणेश जयंती करता हांगा. तांकां सगळ्यांक हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा कारण तांच्यांनी हे आमची संस्कृती ह्या देवळा कडेन जे लोक एकठांय करता आमी येता देवा कडेन गणपती खातीर हे तांच्यांनी सांबाळून दवरला. बऱ्या हेतून म्हणजे बरो मनान हे दवरून श्रद्धा दवरून सगळे जाण काम करता. सगळे हांगासरले वाड्या वयले पयलीं खास करून खूब काम करता. आयज आनी फाल्यां तो कार्यक्रम व्हडल्या हेच्या 8 दीस पयलीं तयारी चालू जाता आणि ते परत निभयता म्हटल्यार फुडें 5 दीस वयता. आणि हे सगळे घडोवन हाडून ते काबार करीत बऱ्यापैकी मेहनत सगळे आमच्या वाड्यावयले लोक करता. तांकां सगळ्यांका खूब देवा आयुश्य आरोग्य दिवचें म्हणटा. ह्या उत्सव सगळ्यांनी आतापर्यंत जाल्लो आसता हेच्या फुडें लायतले काय डावट सगळे जाणटे आमच्या वांगडा आहा. तेच्या भायर आमचे भायले बरे मागचे आमचे सुजान येता नांवां घेतलो जाल्यार खुबशे व्हडले व्हडले मनीस ताका मदत करता. कारण शेवटी देव ते सगळे करून घेता अशें म्हाजें हांव मानता. सगळ्यांक गणपती खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें बरें आरोग्य दिवचें अशीच आमचे कडल्यान सेवा करून घेवची. गणपती बाप्पा मोरया. ह्या गजानन मंदिर भोगता आसा पळय तेचो अर्थिको पालखी उत्सव आहा गणेश जयंतीच्या निमतान. तेन्ना हो ह्या वाठारांतली गजानन मंदिर हे एक जागृत देवस्थान आहा आणि हांगा एक उत्सव म्हणून ह्या वाठारांत साजरो केलो वयता. त्या सादरीकरण करपा खातीर गणेशाचे दर्शन घेवपा खातीर आनी भक्ती घेवपा खातीर लोकांनी ह्या देवळाक माय लावचो आणि देवाचें दर्शन घेवचें. आणि आतां मानकेचो उत्सवाचो आमचो यजमान जावन आहा राघोबा कोटकार तांणी सुद्दां आज पुजा करून सगळ्यांक प्रसाद आनी तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवपाक सगळ्यांक आमी आवाहन करता. सगळ्यांक सांगूंक सोदता की येवपाचो देवाचें दर्शन घेवपाचें आनी उत्सवाचो लाभ घेवपाचो. सगळ्यांनी मेळोन आमी हो उत्सव बरो साजरो करपाचो. सगळ्यांनी हे करून येवपाचो आनी बरे भशेन उत्सव करून घेवपाचो. हो जो उत्सव आमच्या बोगदेकारांचो आमच्या सगळ्या वाठाराच्या लोकांचो हो आता 38 वर्सां जाली. 38 उत्सव आमचो आणि ह्याच उत्सवाच्या आमच्या गणेश जयंतीच्या निमतान सगळे वाठावयले लोक आमच्या वाड्यावयले लोक एक जातात एकत्र जातात. तिलकान जेन्ना गणपती स्थापना केली तेजे उद्देश कितें आसलो की सगळ्यांक एक करपाचो. तसोच आयज आमचे हे वाड्यावयले लोक वाडा सडा भुगदा मुरगांवचे लोक गणेश जयंतीच्या निमतान सगळे एकत्र येतात एक जातात आणि हो उत्सव बरो आमी थाटा मठान करता. तशेंच जे बांदोडकर फॅमिली आसा तशेंच आमच्या वाड्या वयले सगळे फॅमिली सगळे मेळोन हो उत्सव एक कडेन येवन मनात काय नसताना एकत्र येवन मना भावान लोकांची सेवा करपाक मेळटा ह्या निमतान. आणि ह्याच निमतान आमचे सगळे लोक एक जाता आणि हांव देवा कडेन मागणी करता की अशेंच तुमचो आशिर्वाद आमच्या वाट्यावयल्या सगळ्या लोकांचेर आसूंक जाय आणि ह्या वाट्यावयल्या सगळ्या लोकांक प्रेमान मायान एकामेका वांगडा रावपाक एकत्र करपाक देवाचो आशिर्वाद मेळचो. आणि वाड्यावयले सगळे लोक आता ह्या उत्सवाक जशे एक जातात तशेंच सदांच एक जावन ह्या उत्सवा प्रमाणे उत्सव जसो आमी गाजयतात तसोच आमच्या वाड्यारूय सगळी प्रगती जावन अशें सुख शांती सगळ्यांक मेळची ह्या उत्सवाच्या निमतान हांव देवा कडेन आमच्या सांगणे करता.